the garbage collection used to be done by the municipality. Is also being done by the municipality. The treatment, which is the digestion, was being done by Fomento. Now Fomento has exited. So who is going to do Fomento's work? To find the replacement for Fomento was this meeting. आता तो कोण मनीस तो तांकां वचून मेळूं ताणें म्हणलें कमिटी करुया हें करुया कमिटी इंजिनियर ट्रीट करतले इंजिनियर्स इट्स द सोल्युशन इट्स नॉट अ सोल्युशन सो सोल्युशन हेज टू कम आउट बाय फायंडिंग अ रिप्लेसमेंट by an expression of interest. This is what I have suggested. For who is going to fill it in the shoes of Fomento? Certainly, I am not satisfied with the outcome of the meeting because there is no outcome. ते आम्ही साधा मुर्मुगाव कस्टोडियनचें काम चालू केलं सेम परमनंट सोल्युशन हिंगा आमी करूं त्या खातीर जो ह्या विजय जे म्हणटा फाल्यांच घे म्हणून तशें घेवंक जाय कमिटी आमी कांयच काडूंक ना तेका हिंगासर हू वील मॉनिटर ऑल दीस थिंग तेजी कमिटी काडल्या की चीफ ऑफिसर तेंचो एम.ई. तेंचे इंजिनियर्स आनी आमचे इंजिनियर्स हे सगळे हिंगासर इंचार्ज आसतले सो टील वी गीव इट टू अ प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट तेंच्यांनी बेल करप जितके ड्राय वेस्ट मारगांव फातोर्डासून कलेक्ट जातात ते तेंच्यांनी बेल करून हिंगासून धाडप सोसऱ्या वचून धाडप हे तेणी बेलिंग मशीन ऑलरेडी आमी तेंकांय दिल्ली आहा तेंची आहा सो ते काम चालूच आसतलें खाली वेट वेस्टाचो हिंगा प्रश्न आहा तो सोडोवपा खातीर वी वील वर्क सोल्युशन एंड GWMC वील ब्रिंग अ परमनंट सोल्युशन टू सोसडो इशू फॉर दॅट वेर्ना प्लांट वील कम अप वॉट वी हॅड प्रॉमिस्ड वील कम अप बट till then temporary solution for Soslo for the waste of Margaon and Fatorda that is wet waste चे उलयता आमी GWMC will float an expression of interest for 30 tons per day wet waste तेंचो 30 to 35 tons येता fluctuating it is 30 to 35 tons per day तो ट्रीट करपा खातीर आमचे कडेन आयचे तारखेन थिंगासर मशिनरी ना विथ द हेल्प ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी सांगला 2 इंजिनियर धाडटा म्हणून म्हणजे आमी मेकॅनिकल इंजिनियरूय धाडटले थिंगा आनी टेक्निकलूय धाडटले हू नोज अबाउट वेस्ट सो एनवायरमेंटल इंजिनियर मेकॅनिकल इंजिनियर आमी एवरी डे फाल्यांच्यान धाडपाची आमची तयारी आहा